आज आम्ही आमगेले द्रोणाचार्याचे सिरीज कंटिन्यू करूया. तांतू आम्ही दोन दोन केलेले आज तिन्नीच पार्ट कंटिन्यू करूया. सो सेशन स्टार्ट जावचे पयलीं फुडें पुरा जनाक स्वागत आयची सेशनांतू स्पेशली ह्या प्लॅटफॉर्माक स्टार्ट केलेले विश्वांबर प्रभू गोपी माताजी तशींची केतने सपोर्ट करता ज्योतिकिनी माताजी पोस्टर्स आनी करून वेणी माधव प्रभू आनी इतर पुराजन तुमकां धन्यवाद. तुम्ही पुराजन कोण मालकड जन आसा ती तुमकां नमस्कार करून तुमगेले आशीर्वाद घेवन हे सेशन मुखारसून वता. आम्ही कलकलीन देवाला प्रार्थना करूया की हे नेक्स्ट एक 40 मिनिट्स आम्ही देवा तुगेले त्या महाभारत काव्याचे विशय सत्संग करता आसा ती हाजेर आमकां पुराजना बरें जीवन करता असेल भाग्य दिवं. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. स्वामी महाभारताचे दुखून हे द्रोणाचार्याचे विषय ते सत्संग करता आसा ती आणि आम्ही फुडले सांगला म्हणजे महाभारत काव्यस्य आसा की आमकां ते प्रॅक्टिकली डेमॉन्स्ट्रेट करून सांगता. आम्ही मस्त सकट सिद्धांत आमकां भगवद्गीतेंत उपनिषदांत आनी कळटा जाल्यार प्रॅक्टिकली ते कशें इफेक्ट येता जे आनी ताजे कशें परिणाम जाता लोभ मोह चांग केल्यार कशें जाता ते पुरा आमी त्या महाभारताच्या काव्यान ते प्रॅक्टिकली डेमॉन्स्ट्रेट जावन म्हळ्यार आमी निजळ जावन ते पळयता. मध्वाचार्य स्वामीन केन्ना सांगचे आशिल्लें तांगेले महाभारतात पळय निर्णयांतू इंट्रोडक्शनांतू की महाभारत म्हळ्यार 3 लेवलार पळयता म्हणून. एक म्हळ्यार ते एका इतिहासा लेखार पळयता की अशें घटन जाल्लेली म्हणून आनी त्या वेळी आयकल्यार आमगेले मनाचे हृदयाचे आत्मा शुद्धीकरणाचें कारण जातलें म्हणून. दोनीच म्हळ्यार आमकां कळटा की धर्म कसो न्हय अधर्म कसो न्हय आनी ताजे कसो परिणाम जाता म्हणून. धर्मो रक्षते ही रक्षता म्हळ्यार ते धर्म कसो न्हय म्हणून ते कळटा म्हणून. आणि तिन्नीच म्हळ्यार एक दिव्य जावन आशिल्ले आध्यात्मीक दृश्टीन पळयता कसं जालें की हातूंत सेंट्रल कॅरेक्टर देवूची हरी कृष्णूची आणि पुरा ताणें चलोवचें म्हणून त्या महाभारतांतू ते पळयल्यार कळटा आनी देवा प्रती आनी देवाल भक्ती प्रती आमगेले विश्वासू आनीकय वाडटा. म्हळ्यार असल कसलो विशय ना कसले महाभारतांतू ताचो उल्लेख जायनी खंयचेय विशय आनी विंगड काव्यान नाशे पुरो जाल्यार महाभारतांतू पुरा आसा म्हूण पळयत. त्यांचे महाभारतांतू ते व्हड आमगेले भीष्म पितामहाले काणी आसा आनी आज भीष्माष्टमी म्हणून तांगेले विशय 2 उतर उलयता की तांगेले एक तांणी म्हळ्यार आर्ट ऑफ लिव्हिंग आनी आर्ट ऑफ लिव्हिंग दोन्ही ते दाखोवन दिलेले म्हणून. कसले आमकां पुरा जनाक दिसता की स्पेशली आयच्या काळांतू की आध्यात्मीक विशयांतू करचे टायम कशें काडचें आनी करूंक गेल्यार कशी करचें बा आनी कसं की रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता कसं काम आसता ताजे मध्य आमी कशी करचें म्हणून. जाल्यार भीष्म पितामह पळयता की सगळ्या भारत वर्साचें व्हड राज्य हस्तिनापूर तोच चलयत आशिल्लो कितलीं वर्सां खातीर. पुरा एडमिनिस्ट्रेशनाचें काम राज्य चलोवचें डे टू डे एक्टिविटीज तांगेले प्रजाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करचे पुरा करता आशिल्लो. जाल्यार ते भीष्म पितामहान एक क्षण वय मना भितरी देवाल उडगास करची सोडणी. भीष्म पितामह म्हणजे कोणी नाशिल्लो भक्त देवालो खंडिताची म्हूण सांगयता तांणी एक विशेष जावन आशिल्ली ती आनी कितले आनी अशी आशिल्ली तांगेली ती भक्ती की तांकां देवाल विरुद्ध जावन त्या महाभारतांत भाग घेवका पडटा. जाल्यार विरुद्ध जातरी तांकां कळटा की हे देवाल मनांत तशें आसा दाखोवचें कसलें की भीष्म पितामह त्या टायमार सगळे ब्रह्मांडाच पुरा पशी सर्वश्रेष्ठ योद्धा म्हूण सांगयता. तांगेले आशिल्ली विद्या युद्ध कला कोणाले नाशिल्ली जाल्यार ते देवाक एक एग्जाम्पल करून दाखोवका आशिल्लें दृश्टांत दाखोवका आशिल्लें की तुमी कितले व्हड आसल्यार अधर्मा सायडार आसल्यार कांय प्रयोजन ना म्हणून. आनी भीष्म पितामहान ते पात्र स्विकार केल्लें ते दाखोवन दिवचें देवा तूं मेगेल थ्रू दाखयत न्हय हें
आणि त्या सेवा रूपानं भीष्म रूपान त्या भीष्मदेवान त्या पात्र स्वीकार करून देवाल विरुद्ध जावचे त्या एक पात्र स्वीकार करून ताण ते कोण दाखयलें आणि त्या देवाल लीला संपन्न केली म्हणून दाखयता. म्हणजे एक विशेष रूपार त्यांनी देवाल सेव केलेलं आसा आणि त्या सेवान जागेल भक्तीनं देव इतलो प्रसन्न असता की त्यांनी हे जग सोडताना देव स्वयं येवन तांगेल्या राबता म्हणून सांगयता. आणि त्यांनी हें दाखोवन दिलें की आमी सगळे आमगेल्या जिवनांत अभ्यास केल्यार देवाल नियमीत रुपार देवाल नामस्मरण करचें, देवाल दर्शन घेवचें, देवाले अ, अ, देवाल भक्ता लोटू संग घेवचें तेन्ना भीष्म पितामहान तें दाखोवन दिलें की केन्ना अशी आमी पुरा करता ती देव आमकां सोडून घालना म्हूण. देव खंडीत येता म्हूण ते भीष्म पितामहान थ्रू देवान हें डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखयलें आनी भीष्म पितामहान तें देह त्याग करताना पुरा तागेलें प्रिय जावन आशिल्लें जन तांणी एक देव स्वयं आशिल्लो आनी पुरा होड महाऋषी नारद मुनी आशिल्ले पुरा जगांत आशिल्ले पुरा ते महर्षी आयलीं ती की ते एक व्हड पर्वत तें म्हणून म्हळ्यार त्या भीष्म पितामह पळोवचें पुरा जन तांगेलें दर्शन घेवन तांगेले आशीर्वाद घेवचे त्या दिवस येवन पावलीं ती. देव स्वयं देवान दर्शन दिवन आनी त्या भीष्म स्तुतीन तूं भारी चंद रुपार वर्णन केलेलें आसा. तुमी टायम मेळ्ळ्यार ते मागीर वाचूं येता. कसं हेमा माताजीन सांगिल्लें की तांगेले मनांत कसन ती एक भक्ती आशिल्ली ते भीष्म स्तुती पळयल्यार कळटा आमकां म्हणून. सो आतां आमी मुखार सून ते द्रोणाचार्य सिरीज कंटिन्यू करुया. आमी हें पळयलें नाशिल्लें की द्रोणाचार्य कशे एक व्हड एक राजगुरू जालेलीं तांणी. तांकां एक भारी एक कश्टाचें जीवन आशिल्लें सुरे जाल्यार तांणी तें एक हस्तिनापुराचे राजगुरू जावन सगळे भारत वर्षांत फेमस जालीं ती. आनी तांणी तें तांगेलें गुरुकुल आसा तें एक म्हणटात पळय संपन्न जेल आशिल्लें तें पुराय शिक्षण ताचें एक एक व्हड महोत्सव जालो पुरा पांडव कौरव आनी कोण कोण तांगेले ते पुरा व्हड शिक्षक घेतिल्ले ते युवराज आशिल्लीं ती तांणी पुरा तांगेलें प्रदर्शन केलेलें तें लास्ट टायम आमी पळयलें. सो आमी पळयलें की तांणी कितले व्हड महान गुरू जावन आशिल्लीं ती आनी त्या वेळी तांणी भीष्म पितामहाल भारी एक प्रिय जावन आशिल्लें आत्मीय जावन आशिल्लें एक मित्र म्हणून सांगयता. हस्तिनापुरांत तांणी गुरू मात न्हय तांणी एक प्रकार त्या दरबारांत आशिल्लीं मंत्रीशी जावन आनी पुरा खंयच्या विशयांत भीष्म पितामह खंयचे म्हणटात पळय एडवायस ऑर सजेशन निमगीत आशिल्लीं की खंयच्या विशयांत कसन मुखार वतना कसन कोरका म्हूण तांकां कोणालो अभिप्राय जावंक आसल्यार तांतूं खंडीत द्रोणाचार्य आसता आशिल्लीं ती कसलें निमगून घेवचें. सो भीष्म पितामह आनी द्रोणाचार्य म्हळ्यार भारी एक परम आत्मीय जावन आशिल्लीं तांणी पुरा विशय तांणी एकलें सांगून तसलें नाशिल्लें म्हूण. सो महाभारतांत थ्रू आउट तांगेलें लील आसा जाल्यार आतां आमी मेन पॉयंट्स डिस्कस करता आसा ती. सो आतां आमी सीदा आजी मुखार सून ते द्रोण पर्व म्हूण आसा ते 11 दिवसाचें कुरुक्षेत्र युद्ध देखून 15 दिवस ते द्रोण पर्व म्हणचे तांचे विशय आमी आजी एक नेक्स्ट हाफ एन आवरा खातीर डिस्कस करूया. सो तशी पयशी फुडें अशी जाता की तांगेले अज्ञातवास आसता आनी एक म्हणटात पडटा पळय तांगेलें एक शिक्षण कंप्लीट जाता ते पांडव आनी कौरवाल मध्ये ते तांगेले एक भितर लढाई तांगेले ते वाडता वता स्पेशली दुर्योधना निमित्त आनी धृतराष्ट्र केन्नाय तो सायलेंटली सपोर्ट करता ताजे निमित्त ते तांगेले मध्येन ते दुर्योधनाल एक जाळ तांगेले खातीर वाडता वता म्हूण सांगयता. आनी ते अशी एक परिस्थिती येता खंय म्हणटात पळय पुरा जनाले येद्रा द्रौपदीला अपमान जाता आनी ते खेळांत दुर्योधन युधिष्ठिर पराजीत जावन तांकां वना वचुका पडटा आनी हें पुरा द्रोणाचार्य पळयता ती जाल्यारीची कसल्या की तांणी ते हस्तिनापुरा राज्याक तांणी ते एक पद घेवन तांणी स्वीकार करून तांगेले एक धर्म आशिल्लो की हस्तिनापुरा राज्याचे कोण पदाधिकारी आसा तांणी सांगल्या म्हणके कोरका म्हूण ताका धृतराष्ट्र राय आशिल्लो आनी त्या लेखारी तांकां कसलें करूं जायनी. मत्स सकट विशयांत भीष्म पितामह म्हणकेची द्रोणाचार्यान धृतराष्ट्राक दुर्योधनाक केन्ना एक चांग विशय सांगचे आशिल्लो जाल्यार तांणी आयकनात आशिल्लीं म्हूण त्या महाभारतांत कळटा. सो तांकां एक भारी दुख्ख जाता कसलें की द्रौपदी आनी तांगेले परम शिष्य म्हणटात पळय प्रिय शिष्य अर्जुन तांगेले इतलो एक अपमान जाता तांकां ते राज्या देखून भायर काडटा ती तांगेले खातीर एक भारी द्रोणाचार्या खातीर एक भारी दुख्खा विशय आशिल्लो आनी केन्नाय तांणी ताजे एक विशय येचून ताजे विशय एक मना व्हरून भारी तांणी केन्नाय एक दुख्खांत आसता आशिल्लीं की अर्जुनाक द्रौपदी आनी पांडवाक कशी जाता म्हणून. सो तांणी वन आसतना
आता ते 13 वर्स जाले सितात आनी आपास येवचे ती येतली म्हूण आसता जाल्यार दुर्योधना दिसता की तांणी ते कंप्लीट करचे पयशी कशी दुर्योधना सोदून काडका आशिल्लें ताकाची तो केन्नाय तागेले पुरा तें म्हणटात पळय गुप्तचरा पेटोवन सोदिता आसता की पांडव खंय आसा म्हळ्यार तांणी तांणी खंय वचून आसता तांकां गोत नाशिल्लें जाल्यार एक पण ताका कळटा की कीचक म्हूण आशिल्लो तो मत्स्य राजाचो विराट रायालो सेनापती आशिल्लो आनी तो भारी म्हणटात पळय भारी एक घट्टी जावन आशिल्लो योद्धा तो भारी शूर भारी एक शक्तिशाली आशिल्लो योद्धा तो तागेलें ताका कोण की मारलें म्हणल्यार त्या दुर्योधना डावट जाता कीचका मारची म्हळ्यार भिमाक साध्य अशी साधारण मटाकांचे योद्धाक कीचका मारचे साध्य ना म्हूण आनी ताका डावट जाता की खंडिताची आनी पुरा जेन्ना विराट देश मत्स्य देशांतू निप्पोन बसलीं दिसता ताका तांणी द्रोणाचार्य भीष्माक आनी पुरा जेन्ना सांगता ती की आमी आतां आक्रमण करका विराट देशा वयरी खंडिता पांडव थंय आसा ती थंय दोकून तांणी भायर येतलीं ती म्हूण सो द्रोणाचार्य भीष्म कर्ण तांणी पुरा जेन वता ती आक्रमण करून म्हळ्यार एक अटॅक करचेक आनी थंय गेले सिता भुमिंजय ताका उत्तर कुमारय म्हणटा ती तो लढाई करचे येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी अर्जुन तेन्ना विंगड वेशार आशिल्ले ब्रिहणला म्हूण तो ते वेश एक्सेप्ट करून तो भुमिंजय उत्तर कुमाराल रथ चलयता आशिल्लो उत्तर कुमाराल भयणी उत्तरा ती अभिमन्युल बायल सो तांणी हे लढाई वतना उत्तर कुमार भित्ता जाल्यार अर्जुन सांगता कांय भिवू नाका हांव आसा म्हूण आनी ताणें तागेलें तें पुरा आयुध्द पुरा ते शमी रुखाल पंदा दवरलेलें तो ते घेवन येता म्हूण सांगलें आनी युध्द आयल सिताक उत्तर कुमार एकदम भिवन वता जाल्यारीची आज संक्षिप्त रुपार सांगतना अशी जाता की द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म तांणी पुरा जन मुखार येता ती कूडले बाण येतके धड 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 बाण येता आनी तांगेले पायपंदा येवन पडतके 3 बाण कृपाचार्य द्रोणाचार्य आनी भीष्माले त्या बाणा पळयल सिताक द्रोणाचार्य कूडले कळतके हें अर्जुनची म्हणून म्हळ्यार ताका तागेलें युध्द कलाचे इतले सूक्ष्म रुपार तागेले गुर्त आशिल्लो द्रोणाचार्याक की अर्जुनान बाण मारल्यार द्रोणाचार्याक कळत आशिल्लें की हें अर्जुनाले बाण म्हणून ते पळोवनूच तितले ताका म्हणटा एक तांगेले सूक्ष्म तांकां दृश्टी आशिल्ली त्या अर्जुना विशीं आनी ते कळ्ळे सिता दूर आशिल्लो अर्जुन जाल्यार द्रोणाचार्य हात अशी वयर करतात की आशीर्वाद दिवचेक अर्जुना म्हाका कळ्ळें तुंची हो म्हणून आनी म्हाका भारी खुशी जाली म्हणून इतली काळ दोकून मेळ्ळी न्हय ताका थंय दूर दोकून आशीर्वाद दितके आनी अर्जुन थंय दोकून पांय पडतके द्रोणाचार्याक की गुरूल आशीर्वाद घेता म्हूण आनी द्रोणाचार्य आशिल्ले पुरा जन ते भीष्माक कृपाचार्याक दुर्योधना सांगतके ही आतां बाण येवन पडला पण आमगेले पायपंदा त्या अर्जुनाले आमगेले आशीर्वाद घेवचेक आतां मुखार सुन येवची बाण आशीर्वादा खातीर न्हय ताका तुमी पुरा जन अलर्ट जाया ती म्हूण तेन्ना द्रोणाचार्य मुखार वतात खंय फायट करचेक युध्द करचेक आनी हे सुरेपंता महाभारतांत द्रोणाचार्यान आनी अर्जुनान एकल्या एकल्या लढाई करचे आसा तांगेले दोग जाणां मदीं इतली प्रीत आशिल्ली की तांणी एकल्या लढाई करचे तर तांगेले मनांतूय येश ना जाल्यार ती परिस्थिती अशी जाता की तांणी एकल्या मुखार राबून लढाई करतात भारी आनी अर्जुनाल मनांत आशिल्लें की हांव द्रोणाचार्य बाण मारना म्हणून ताका द्रोणाचार्यान मारलेले बाणाक मात अर्जुन आपास रिटेलिएट करता म्हळ्यार आपास मारता आशिल्लो तो जावन अटॅक करनाशिल्लो आनी ते चलता आशिल्लें आनी कोणी म्हळ्यार विजय कोणी जायना ती पराजित कोणी जायना ती ते चलता आसतके म्हळ्यार द्रोणाचार्यान ताका गोश्त आशिल्ली पुरा नॉलेज ताका कसन कसन ती युध्द कलाचे पुरा विद्या शस्त्रविद्या ते पुरा अर्जुना दिलेलें ताका अर्जुन ताका म्हळ्यार ताका कितलें गोत आसा अर्जुनाकय गोत आसा द्रोणाचार्याक अर्जुन ताका हें कर आनी अर्जुन आयुन वय सान आशिल्लो आनी त्या मात्र न्हय अर्जुनान हें आतां इतले काळ वनवास आसतना ताणें मस्त सकट तपस्सी करून विंगड रुपारी दिव्य जावन अशी शस्त्र ताणें देव विंगड देवाले ताणें आशीर्वाद रुपारी ग्रहण केलेलें आशिल्लें सो आतां म्हणटात पळय द्रोणाचार्याक अर्जुना पराजित करचे भारी कश्ट आशिल्ले कसले तो एकदम भारी आतां एक व्हड युध्द जावन आशिल्लो अर्जुना येद्रा ताका हें करूं जायना लढाई करूं जायना अश्वत्थामा वयता अश्वत्थामाकय तागेले येद्रा लढाई करूं जायना सो हें पुरा विशय विराटाचे आमी केन्ना अर्जुना विशय उलयतना
तेन्ना आमी डिटेलान उलोवया. आज द्रोणाचार्य हें करताना सो आमी पळोवया येता की अर्जुनान कुरुक्षेत्र युद्धा पशी फुळ्याची एकल्यानाची द्रोणाचार्य, भीष्म हांकां पुरा जना पराजीत केलें म्हूण सांगिल्लें. आनी मुखार सून युद्ध सुरू जाताना दुर्योधनान निमगुचे आसके युद्ध सुरू जावचे पयलीं पुरा कुरुक्षेत्राक भीष्माक द्रोणाचार्याक की आतां आमी कुरुक्षेत्र युद्ध आसा आमगेल्या इतली चड अक्षोहिणी सेना वय आसा आमी कितले काळ लागतले हें पांडव जना पराजीत करचें म्हणून तें द्रोणाचार्य सांगता की युद्ध केल्यार तांगेलो तूं म्हाका 1 म्हयनो पुणी जावका म्हणून तांगेले तांकां पराजीत करचें द्रोणाचार्य निमगीत के द्रोणाचार्य वय तांच सांगता की तांगेले सायडान थंय मस्त हळू योद्ध आसा ती अशी डिफिकल्ट हांव भीष्म पितामह म्हणके सांगल्या म्हणके हांव लेखता 1 म्हयनो पुणी लागतलें म्हणून सो अशी मुखार सून वता आसा आतां आमी सीधा 11 दिवसांत येवया आनी 11 दिवस अशी जाता म्हळ्यार 10 दिवस एंड जाताना भीष्म पितामह तांणी युद्धांत पराजीत जावन तांणी त्या बाणाशेयार पडटा ती तेन्ना ते एक भारी दुख्खा विशय आशिल्लो द्रोणाचार्य विंगड कडेन तांची कुरुक्षेत्रांत युद्ध करता आशिल्लीं केन्ना तांकां ते खबर मेळटा न्यूज मेळटा की भीष्म पितामह तांणी युद्ध त्याग करून तांणी बाणाशेयार न्हिदरलीं ती अर्जुना लोट लढाई करून तांणी बोध चुकून म्हणटात पळय अनकॉन्शियस जावन रथार दुखून पडटात की म्हळ्यार ते द्रोणाचार्य आनी भीष्म पितामह मदें तूं इतली ती एक प्रीत आशिल्ली आनी द्रोणाचार्यान मनांत वय नाशिल्लें म्हळ्यार तांकां कल्पना करचें जायना की भीष्म पितामह तसलो योद्धा युद्धांत पराजीत जातलो म्हणून म्हळ्यार तांणी पर्सनली तांकां इतलें वर्स जोकोन ओडटो आसत तांकां गोत आसा की भीष्म पितामहाक युद्धांत मॅच करचें जावं साध्य आसचें पुरो अर्जुनाक जाल्यार तांकां पराजीत करचें भीष्म पितामह साध्य ना म्हणून ताका तांकां हें केन्ना खबर मेळटा आनी भारी एक शॉकांत वता ती आनी थंय बोध चुकून पडटा ती म्हूण मागीर नेक्स्ट डे सकाळीं आतां युद्ध करता आतां भीष्म पितामह ना हे 11 दिवस आतां कशें करचें दुर्योधनान डिसिजन घेवका म्हळ्यार तोच इन्चार्ज न्हू हे युद्धाचे कौरव सायडा देखून आनी त्या दिवस वय येदोळ ते भीष्म पितामह आसता येदोळ ते कर्णान युद्धांत भाग घेयनी कर्ण वय भीष्म पितामह पुरा जन पांडव कौरव पुरा जन युद्धभूमेरी भीष्म पितामह पांय पडून तांगेलें दर्शन घेवन आशीर्वाद घेवन तांगेले म्हणटात पळय जाग्यार वता आशिल्लीं ती कर्ण वय थंय पावता आनी भीष्म पितामहाला आशीर्वाद घेवन की कसं चूक जाल्ले आसल्यार क्षमापण करका म्हूण तो मागीर दुर्योधनाले येवन पावता म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार येदोळ ते भीष्म पितामह आसता येदोळ ते कर्णान युद्धांत भाग घेयनाशिल्ले आशिल्ले आतां तो भाग घेवचे येता आनी दुर्योधनाक एक लेखार भारी खुशी जाता की म्हळ्यार ताका गोत आशिल्लें कर्ण 100% तागेलो दोस्त तागेलो मित्र आनी ताण सांगल्या म्हणके तो खंडीत करतलो आनी आतां कर्णान सेनापती जाल्यार खंडीत तो असल पुरा तें म्हणटात पळय प्लॅनिंग करतलो की पांडव जना खंडितात युद्धभूमींत पराजीत जातलींची म्हणून ताका ताणें कर्णाले वचचें की दुर्योधनान आनी सांगचें की आतां कशें करचें आतां म्हळ्यार आज भीष्म पितामह ना कशें करचें म्हणून आतां दुर्योधनान ताणें डिसिजन घेवचें न्ही जावन कसं म्हूण तें करता म्हळ्यार तागेलें तें पावर जाल्यार तो कर्णान निमगीत की म्हळ्यार भारी एक चिंतन करून कोण करचें बा आनी विंगड जेन्ना नांव घेता के हो न्हय जावेत सेनापती ता न्हय जावेत म्हळ्यार कर्णाक कळटा तेन्ना की 100% हाका म्हाकाची कोरका म्हूण मन अंत नाका संख्या एक डाऊट आस दुर्योधनाक म्हणून म्हणजे विंगड जेन्ना नांव कसले घेता आसतो म्हणून आनी अशी दुर्योधन सांगते म्हळ्यार तो लिडर अशी सेनापती अशी जावका की तो पुरा जना एक्सेप्टेबल आसूं म्हणून कोणी ऑब्जेक्शन घेवचें ना जे म्हणून म्हळ्यार कर्णा खातीर ಸ್ವಲ್ಪ जन ऑब्जेक्शन घेतलीं ती म्हूण दुर्योधनान इनडायरेक्टली सांगलें आनी तें हेजिटेशन पळयलें दिसता म्हळ्यार हागेल मन तूं चिक्के कशें की क्लियर ना म्हणटा कर्ण सांगता खंय म्हगेल लेका द्रोणाचार्याची ताका सेनापती करगा कसले की भीष्मा नंतर सिनियॉरिटीन तूं म्हळ्यार मालगड तान्नीची आनी मालगड मात्र न्हय तांगेल युद्ध कला आनी आनी तांणी ह्या वेळी दाखोवन दिला 10 दिवस तांणी लढाई केलें हांव पळयलां म्हणटा काय कर्ण तांकां भीष्म पिता म्हणके तांकां पांडवाल खातीर भारी एक प्रेम आसा प्रीती आसा जाल्यार तांणी लढाई करताना त्या प्रीती मध्ये हाणी ताका म्हगेल लेखा द्रोणाचार्याक कोरका सेनापती म्हूण सो ते दुर्योधनाक ते तागेल तोंडा दुखून आयकूंक आशिल्लें कर्णाल तोंडा दुखून म्हळ्यार ताणें कसं ऑब्जेक्शन घेवचें नज न्हय आनी द्रोणाचार्य आशिल्ले वय तशें योद्धा म्हळ्यार
आणि दुर्योधनाल मन आणतो आशिल्लें की एक कर्णा किना लायक द्रोणाचार्य केल्यारी पुरा जनाक तागेले पार्टीन कोण आसा तांणी ते सपोर्ट करतली ते डिसिजन. अर्जुन अर्जुन तागेलो फेवरेट शिष्य आसा पुरो म्हळ्यार प्रिय शिष्य. जाल्यार ह्या परिस्थितीन तूं त्या एक पॉइंट सोडल्यार द्रोणाचार्यूच एक म्हणटात पळय बेस्ट चॉयस आशिल्लो. तागेले किंवा उत्तम चॉयस कोणी ना आशिल्लें ह्या परिस्थितीन तूं. आनी तागेली ते कशें एक शक्ती आनी युद्ध कला आशिल्लें ते म्हणटात पळय तें आसची ते एक्सेप्ट करता. ताका द्रोणाचार्याक सेनापती करचें म्हूण तें डिसिजन घेता. आनी दुर्योधन पुराय जनाल ते सभेन तुची द्रोणाचार्य सांगता की आनी आतां भीष्म पितामहन ना आसतना द्रोणाचार्याक तांणी हे आचार्य तांणी सांगता ती की तुमी आमगेले सेनाचे प्रमुख प्रमुख व्यक्ती जावन सेनापती जावन आमी मुखारसून कसन करता म्हूण सांगता. महाभारतांत वर्णन येता की कशी स्कंद म्हळ्यार कार्तिकी देवान पुरा ते देव असुर संग्रामान तूं देवाल खातीर सेनापती जावन त्या स्कंदान पुरा असुरा मारलेलें. तशींच तूं आतां द्रोणाचार्य जावन आमगेले पुरा कुरुवंश कौरवाल ते लिडर जावन तूं पांडवा डिफीट करता म्हूण असो पुरा हळू उतर उरलो न्हू द्रोणाचार्याक दुर्योधन सांगता आसता. द्रोणाचार्याके म्हळ्यार तांगेल मनांत आशिल्लें द्रोणाचार्याल मनांत की दुर्योधन खंडीत आतां भीष्म पितामह ना म्हणटा कर्णाक सेनापती करतलो म्हणून द्रोणाचार्य 100% मनांत आशिल्लें की तांगेल भारी एक मित्रता आसा आनी कर्ण व्हड योद्धाची तांकां सांगू ना. आनी द्रोणाचार्याक त्या मनाक एक दुख्ख आशिल्लें की कर्णाल अंडर म्हाका आतां युद्धांत भाग घेवका पडटलें म्हूण. जाल्यार केन्ना दुर्योधन अशें सांगता की तूंची सेनापती जातलो म्हणून तेन्ना द्रोणाचार्याक एक म्हणटात पळय मनाक एक खुशी जाता आनी तांणी आशीर्वाद दिता ती म्हूण सांगिल्लें आसा ती दुर्योधनाक. आनी एक भारी एक चंद पुरो ब्राह्मण आपोवन ते सेनापती जावचे एक समारोह आसा. ते समारोह ते विधीपूर्वक जावन ताका सेनापती म्हणून ते घोशीत करून ते पुरा सगळ्या कौरव कॅम्पान तूं म्हणटात पळय ते एक अनाउन्समेंट जाता की द्रोणाचार्याक सेनापती जाली ती द्रोणाचार्याक सेनापती जाली ती. आनी ते पुरा म्हळ्यार ते भीष्म पितामह ते म्हणटाना पुरा जन भारी एक दुख्खांत आशिल्ले आनी तांणी मुखार लढाईंत कशें जातलें म्हूण तांकां पुराय जनांक मनान संशय आशिल्लो. जाल्यार केन्ना द्रोणाचार्य जाल्ली म्हण दिसता एक म्हणटा एक सेलिब्रेशन जाता म्हूण सांगता ती. आनी हें पुरा पळयलें दिसता आनी कशें खंयचे एक प्रकारान दुर्योधनान चांग रुपार ते समारोह करून भारी एक म्हणटात पळय रिस्पेक्टफुली भारी एक मान दिवन कशी ते द्रोणाचार्याक सेनापती केलेलें ते द्रोणाचार्याक खुशी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी दुर्योधनाक गोत्त आशिल्लें तांगेल नेचर द्रोणाचार्य म्हळ्यार दुर्योधनान ते आमी पळयत सगळ्या महाभारतांत तागेलें ते एक डिप्लोमॅटीक जावन ते कूटनिती केन्ना आसता पुरा कडेन ताका गोत्त आशिल्लें अशी पुरा केल्यार द्रोणाचार्य खुशी जावन तो कसलेपुणी एक म्हणटात पळय एक आशीर्वाद दितलो म्हणून. आनी ते ताण लेक्कारीची द्रोणाचार्य सांगतात की तो भारी चांग रुपार तूं हें पुरा केलां म्हाका खुशी जाली तुगेले डिसिजनान तुगेल्या मनांत कसन आसता सांग म्हूण. तेन्ना दुर्योधन सांगता की युधिष्ठिराक जिवंत धरून ताका बांदून हाडका म्हूण. तेन्ना द्रोणाचार्य दिसता हाका मारची नाका वेत युधिष्ठिराक. म्हळ्यार भीष्म पितामह ना म्हण दिसता दुर्योधनाल मन चिके चेंज जालें ना फुडें तर पांडव जन आतां मारूं म्हणटा आशिल्लो आतां जिवंत धोरण हाडी म्हळ्यार हें कशें तागेलें मन जावन चेंज जालें हांवें म्हणून दिसता. आनी द्रोणाचार्य मना भितर खुशी जाता की आसूं आतां हांकां मारची ना म्हूण एक जालें ना म्हणून. जाल्यार तशी न्हय दुर्योधन मुखार सांगता द्रोणाचार्याक अशी कसं लेखू नाका की म्हाका तांगेले खातीर हांव तांकां भित्ता हांव तांगेले खातीर म्हाका कसली प्रीती आसा म्हणून ना. जाल्यार हांव 10 दिवस युद्ध पळयलां आतां म्हाका दिसता की अर्जुन आनी भीमाल तसले योद्धाक पराजीत करचें म्हळ्यार भारी कश्ट अशी म्हणटा ते जावचें साध्य आसा जाल्यार ते भारी कश्ट. ताका म्हगेले आनीक एक स्कीम आसा म्हूण तो दुर्योधन सांगता तूं युधिष्ठिराक जिवंत धोरण हाडी आनी ताणें धोरण हाडलें दिसता हांव अपास ते गॅम्बलिंग मॅच म्हळ्यार ते फुडें कशी ते क्रीडा केलेली तांणी आनी ते डिफीट जालें दिसता शकुनीन आनी ताण मेळ्ळें न्हू ताका डिफीट पराजीत केलेलें आनी तांकां वनवासा पेटयलें. ताका जिवंत धोरण हाडलें दिसता हांव आनी शकुनी बैसून तागेले अपास ते खेळटा ती आनी तांकां अपास आमी 12 वर्स पेटोवया वनांत म्हूण हें म्हगेलें प्लॅन म्हूण सांगता युधिष्ठीर.
तेन्ना द्रोणाचार्य दिसता खंय हांव लेकीन की हो चिके सुदरला म्हणून म्हणटा पडल्या ना हागेली बुद्धी तशींची म्हणून जाल्यार आतां ताण कसन केला ताण सांगलां वयना तुगेल्या मनान तशी हांव करता म्हणून कुशेरी ताका तो सांगता खंय जायता हांव जिवंत दवरून ताका करचें आशिल्लें तें करता म्हणून द्रोणाचार्य दुख्ख जाता खंय की हाका सांगचें ना आशिल्लें हांव तुका कसो आशिर्वाद जावं तें म्हळ्यार हागेली बुद्धी अशी आसा की हो कसो एक चांग मागून घेवचें साध्य ना हागेले हाका म्हणून आनी ताणें एक्सेप्ट केलें सुद्दां दुर्योधन सगळे कॅम्पा वचून एनाउन्स करता खंय द्रोणाचार्यान सांगलां की फाल्यां तो युधिष्ठिरा जिवंत धरून हाडटा म्हणून म्हळ्यार हे असल विशय कोटले वचून अनाउन्समेंट कोर्स तसल विषय न्हय आशिल्लो म्हळ्यार द्रोणाचार्याक कळटा पास आनी एक विशय दुर्योधनाला की भारी तो मॅन्युप्युलेट करता म्हणटात पळय एक विशय सांगून खंयचे एक विशय धरून होळ करून सिरकोवन सोडची म्हणटात पळय आनी तागेलें गोश्त आशिल्लें की दुर्योधनाक गोश्त आसा की ताका पांडवा पती प्रीती आसा म्हणून ताका ती प्रीती खंय मध्य येवचें नज म्हणून तो पब्लिकली ते अनाउन्स करता 10 जणां मध्ये सांगता तो की द्रोणाचार्यान आतां वचन घेतलां की तो युधिष्ठिरा जिवंत धरून हाडटलो म्हणून तो अशी पुरा म्हळ्यार तागेली स्ट्रॅटेजी आसता आशिल्ली म्हळ्यार द्रोणाचार्य प्रेशरायज करच्याक आनी ह्यांची पुरा उत्तर पांडव कॅम्पान थंय कळटा की द्रोणाचार्यान अशी प्रतिज्ञा घेतल्या की तो युधिष्ठिरा जिवंत धरून हाडटलो म्हणून हें पुरा आयकल सुद्दां युधिष्ठीर चिके नर्वस जाता म्हणून सांगिल्लें आसा तेन्ना अर्जुन पुरा थंय पांडव तागेले येतात की युधिष्ठिरा आनी अर्जुन सांगता खंय युधिष्ठिराक तूं कांय भिवू नाका तुका बंदी करून व्हरचें साध्य ना हांव तुगेल्याक आसतलो हांव तुगेले बगलेन आसतलो हांव तुका सोडून वचना थंय आनी हांव आसतें दवरतें द्रोणाचार्याक तुका बंदी करचें साध्य ना म्हणून आनी द्रोणाचार्य वय गोश्त आशिल्लें तांकां की अर्जुना नासल्यार खंडीत ते युधिष्ठिरा बंदी करचें साध्य ना म्हणून ताका तांणी दुर्योधना सांगतात की पळय हांव म्हगेले प्रयत्न करचे खंडिताची जाल्यार हांव ह्या विशय तुका आत्तां सांगता की अर्जुनान युधिष्ठिरा बगले नासल्यार खंडित म्हाका ताका बंदी करचें जायना युधिष्ठिराक कसं जाल्यार की हा विंगड पुरा कोर येता कसं जाल्यार की सेनापती जावन विंगड कोणी ते पांडव जनान तसं तांकां पराजित कोर येता तांगेले होड 2 होड पुरा अक्षोणी सेनान चड जन म्हळ्यार तांगेले पांचाल देशाचे युवराज आसा ती पांचाल देशा सेना मत्स्य देशा सेना तांकां पुरा जना हांव पराजित कोर येता दृष्टिद्युम्ना सोडून कसले की दृष्टिद्युम्नान ताका ते आशिर्वादू आसा की तो जन्म घेतला ताणें म्हाका मारूं खातीर म्हणून ताका सोडून हांव अर्जुना सोडून हांव कोणाक पराजित कोर येता म्हणून मात दुर्योधनाक त्या पॉइंट तितले काही मना वचना कसं जाल्यार की ताणें दृष्टिद्युम्ना पळयलें ना दृष्टिद्युम्नान आनी कॅपॅसिटी आनी द्रोणाचार्याल कॅपॅसिटी इतली डिफरंट आसा दृष्टिद्युम्नान कशी मारचें बा ताका सने वर आनी यशा पुरो जाल्यार खंडीत साध्य ना म्हणून दुर्योधनाल मनांत आशिल्लें कसं जाल्यार की दुर्योधनाक गोश्त आशिल्लें जाल्यार दुर्योधन वय सांगता की तूं भिवू नाका अर्जुनाक बिजी करच्याक आमी पळयता ती कशी करची म्हणटात पळय त्या स्ट्रॅटेजी आमी करता ती तूं ह्याच विशयार फोकस करी की तांगेल मॅक्सिमम डॅमेज करून म्हळ्यार तांगेल सैन्याक कितले जना मारूं शकता त्या मारी आनी युधिष्ठिराक बंदी करून हाडी म्हणून तें एक दुर्योधन सांगता म्हणून आतां 11 दिवस आनी 12 दिवस कशें जाता म्हूण तें आमी पळोवया 11 दिवस अशी जाता की द्रोणाचार्य सेनापती जावन अशी युद्ध करचें सूर करतात म्हळ्यार नेवर बिफोर म्हणटात पळय अशी युद्ध तांणी केन्नाय करनी आशिल्ली तांणी सेनापती जावन तें एक उत्तरदायित्व घेतलां कोणाक मध्य राबोवचें जायना स्पिडार तांणी कोण मध्य येता ती तांकां मारता वता आसा ती युधिष्ठिरा दिकेन तेन्ना युधिष्ठिरा लागीं पावची पशी फुडें तेन्ना मध्येन तो अर्जुन येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी अर्जुनान आनी द्रोणाचार्यान ते अशें एक प्रकाराचें युद्ध जाता गुरूल आनी शिश्यालें युद्ध जाता आनी दोग जनाल कॅपॅसिटी इतली स्ट्रॉंग आसा दोग जन म्हणटात पळय तांकां एक उणें जायना तांगेलें आनी ताचे म्हणटात पळय इंटेन्सिटी वाडटा वता तांगेली युद्धाची आनी मुखार सुणू तांणी शिके हगोर जातले म्हणून ना तांगेलें युद्ध अशें आसता की दोनूय सायडा देखून तांगेली इंटेन्सिटी त्या युद्धाची वाडटा वतके कोण ते युद्ध पळयतात पळय तांकां अशें दिसता की ही देवाली शक्ती 2 भाग जावन एकल्या लढाई करता म्हणून म्हळ्यार तितले मोठा ती एक शक्ती तांगेली त्या युद्धाचें कला प्रदर्शन जाता आशिल्ली की पळयतले जनाक ते कल्पन करचें जायना की अशी ह्या लेवलार ह्या इंटेन्सिटीर युद्ध कशी करूं येता म्हणून
आणि दुर्योधनाक कळटा की आतां हें अर्जून मुखार वचचें सोडना म्हणून तेन्ना विंगड जेन्ना पेटयता म्हूण सांगता आसता आनी विंगड जेन्ना पेटयता आसतना अर्जून सोडना तेन्ना द्रोणाचार्य थंय दोखून मुखार सून वता ती आनी पांचाल देशाची जेन्ना लढाई करूं सुरू करता तेन्ना तांतू तांगेले मस्त सकट युवराज आसतात पांचाल देशाचे तांतू प्रमुख जावन कुमार सिंहसेना तांकां पुरा जनाक मारता ती आनी पांचाल देशाची कितलीकी सैन्य मारता वतके द्रोणाचार्य मार मार न्हू आनी अपास मारून तांणी युधिष्ठिरा लागीं येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी हे पंता युधिष्ठिरा लागीं येताना अर्जून लागीं ना थंय आनी आतां अशें दिसता की खंडीत आतां द्रोणाचार्य युधिष्ठिरा बंदी करतलींची म्हणून द्रोणाचार्याक बिलकुल टायम लागना कसलें की युधिष्ठिरालें कॅपॅसिटी ना आशिल्लें द्रोणाचार्याक लढाई करच्याक युधिष्ठिराल ते बाण ते पुरा पडतके तागेले हात ताण घालेल कवच पुरा कुडकी जाता तागेले रथ कुडकी जावन घोडे पडतात की तागेले रथ चलयत पडतके आनी अशें दिसता आत्तां 5 आनी 1 मिनिट भितरी द्रोणाचार्य युधिष्ठिरा बंदी करतलींची म्हणून ते बंदी करू वत्तानाच युधिष्ठिर दिसता काय जाल्लें आतां मेगेल जाल्लीं युद्धांत भाग आतां आनी म्हाका धरून व्हरतलीं तेची म्हूण बंदी करून तेन्नाची लास्ट सेकंडांत अपास अर्जून येता काय म्हणटात पळय जस्ट बंदी करू वताना अर्जून खंयकी दोकोन येता काय आनी अपास तागेल्यांनी द्रोणाचार्य लढाई सुरू जाता काय आनी 11 दिवस एंड जाऊ ते द्रोणाचार्यांनी अर्जून लढाई करता आसतात काय आनी सांजवाळ जाल्सिता तें युद्ध एंड जाता म्हूण सांगिल्लें आसा द्रोणाचार्य भारी एक म्हणटात पळय डिसअपॉइंटेड जाता ती की खाली म्हणटात पळय इतली लागीं आशिल्लीं तांणी दुर्योधन युधिष्ठिरा बंदी करच्या खातीर आनी तो द्रोणाचार्य दुर्योधना सांगतात की हांव तुका सुरेख सांगलां अर्जुनाक कशी पुणी कोण धरयात तुमी ताण आसल्यार मध्य आयल्यार युधिष्ठिरा बंदी करचे साथ दिना म्हूण तेन्ना त्या टायमार सुशर्मा म्हूण तो राय आशिल्लो त्रिगर्त जनाल राय आशिल्लो तो येवन सांगता काय की अर्जुन म्हळ्यार म्हाका जायना तो ताण आमगेलो अपमान केलेलो आसा म्हणून एक्चुअली पळयल्यार सुशर्मान आनी अर्जुन केन्ना तांणी एकले एकले मेळ्ळी वय जाल्यार ते क्षत्रिय ती भावना अशी आसता की कोणी लढाईन तू कोणी चांग असल्यार वय लढाई करनासल्यार वय मेगेल अपमान तो म्हूण तांकां दिसता म्हळ्यार हो मेगेल्या किना चड योद्धा तो वे जाल्यार ते मेगेल अपमान म्हूण म्हळ्यार ते एक क्षत्रिय अहंकार अशें म्हणटात पळय तशी तो सुशर्मन राय आशिल्लो त्रिगर्त जनालो तो सांगता की मेगेल्या लक्ष कटल्यान जनाल सेन आसा हांव कशी पुणी कोण अर्जुना राबयताची म्हूण कांय भिवचें ना म्हूण आनी ते त्रिगर्त जन आसत पळय ते म्हणटात पळय आतां ते आमकां सांगतात पळय आतां टेररिस्ट आनी आसतात पळय सुसायड बॉम्बर म्हणून आनी तो जापनीज आर्मीन ते कामिकाझी म्हूण तशें पुरो आसतात पळय म्हळ्यार तांणी मोरूक वच युद्धांत विन्न जात की जायना म्हूण तांकां ना तांणी सुसायड करचें वता तसले ते त्रिगर्त सेना आशिल्ली तांकां आयगोत की तांणी अर्जुना वांगडा लढाई करचें जायना जाल्यार हजारो कटल्या जनान ते धांवन धांवन अर्जुना मुखार येवचें आनी ते राबोवचें म्हूण तशी तांगेलें प्लॅनिंग आशिल्लें आनी ते सुशर्मान ते युद्धाचें ते कसो म्हणटात पळय ते प्रतीक घेतले सिता अपास दुर्योधन पुरा जना सांगता काय आनी ब्राह्मणाक आपयत के तू ब्राह्मण जनाले येता ही प्रतिनिधी घ्या म्हूण म्हळ्यार ताका भारी एक लायक प्लॅन सांगला त्रिगर्ता सुशर्मनान की तागेले पुरा सेना तो अर्जुनाले पेटयता आनी खंडीत अर्जुनाक ह्या पंता येवचे साध्य ना म्हूण आनी फाल्ल्याक म्हळ्यार 12 दिवसाक आमी हाका धरतलींची म्हूण युधिष्ठिरा हें न्यूज अपास स्प्रेड जाता आनी अर्जुनाक वय कळटा की नेक्स्ट डे कॅम्पांत की अशें जावचें साध्य आसा म्हूण ताका अर्जुन सांगता की अपास युधिष्ठिर नर्वस जाता म्हळ्यार कालच्या दिवसांत तूं पळयल्यार पळय एक मिनटां पळय लास्ट मिनिटान तूं अर्जुनान येवन तागेलें रक्षण केलें ना 1 मिनीट वेळ लेट आयले जाल्यार युधिष्ठिरा तांणी बंदी करून घेवन वता आशिल्लीं ताका अर्जुन सांगता ह्या पंता मेगेल वयर डिपेंड जावका म्हूण ना सात्यकीक हांव हाडटा म्हूण आनी सात्यकी म्हळ्यार द्रोणाचार्यालो स्टुडंट तो आनी ताची मुखार सून सात्यकीक अर्जुनान वय ट्रेनिंग दिलेलें आसा सो सात्यकी सांगता अर्जुन सांगता की सात्यकी म्हळ्यार मेगेल लेवलाचो आसतो हांव पक्कने कालच्या म्हणके म्हाका विंगड खंय घेवन गेल्यार सात्यकी तुगेलो ओट आसा म्हूण कांय भिवका म्हूण ना युधिष्ठिराक तो सांगता आनी सात्यकील्या ते कॅपॅसिटी आसा की तांणी द्रोणाचार्याक तांणी राबोवन दवरतलीं ती म्हूण सो 12 दिवस प्लॅनिंग जालें सुशर्मन तागेले त्रिगर्त सेना ते लक्ष कटल्यान जेन्ना अर्जुनाला आंगार पडचे अशें येता ती तांगेले कसन कसन इन्स्ट्रुमेंट्स हें पुरा घेवन
आणि अर्जुनाक गोत्त आशिल्लें असल कसं टॅक्टीक यूज जातलें ताका युधिष्ठिरा देखून दूर व्हरच्या खातीर म्हूण आनी सात्यकी ते बॅकअपांत आशिल्लो आणि द्रोणाचार्याक न्यूज मेळटा की त्रिगर्त जनान अर्जुनाक म्हणटात पळय ते युधिष्ठिरा देखून तांणी धूर घेवन गेल्ली ती म्हणून आणि द्रोणाचार्य लेखतात राईट टाइम हांव अटॅक करच्या खातीर म्हणून आणि आज ही ಸ್ವಲ್ಪ वेळ भितर आमी युधिष्ठिरा बंदी करूया म्हणून ताका द्रोणाचार्य कुडले आपास पुरा जना मारता 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 युधिष्ठिरा लागी येवन पावता ती आणि तांकां दिसता की अर्जुन ना आजी म्हळ्यार आत्ता खंडितची युधिष्ठिरा धरचें म्हणून त्यातनं पळयल्यार तांणी लेखिल्लें प्लॅनिंग आपास जायना सात्यकी मध्ये येता आणि सात्यकी पळयले ताका द्रोणाचार्य कळटा वय हो अर्जुन तीन की चार बॅच नंतर वय स्टुडंट हो गेलो म्हणून आणि ताण लढाई करतना पळयता की हो आनीक इम्प्रूव जाला म्हणून हांव शिकताना कशी लायक आशिल्लो खंडित हाका अर्जुनाला अंडर ट्रेनिंग मेळना म्हणून कसं जालें की कितले मारल्यार तांकां अशें दिसता की हाका डिफीट करचें जायना म्हणून द्रोणाचार्य तांगेली आशिल्ली पुरा युद्ध कला यूज करता ती म्हणून सांगता ती आणि दुर्योधना मेसेज पेटयतात की अर्जुन ना जी जाल्यार हांव सात्यकी अर्जुना म्हणके लढाई करता मत कसं करचें म्हणून तेन्ना आपास पुरा पांचाल देशाचे पुराजन येवन द्रोणाचार्य राबयता ती सात्यकी मात्र न्ही विंगड पुरा युवराज वयता ती आणि हे विंगड पुरा युवराजा पळयले ताका कसं की द्रोणाचार्य आणि द्रुपद रायान ते फूड दोकोन तांगेली ते एक तांणी एक शत्रुसी जावन आशिल्ली ती ताका हे द्रुपद रायान पुरा विंगड विंगड युवराज चेडू वयता ती तांकां द्रोणाचार्य सोडना ती एकल्या म्हाका एकले पुरा जना मरता वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा दृष्टिद्युम्न वयता मुखार सुनू जाल्यार दृश्यद्युम्नाल वयता रथ आनी कट्ट जावन तो दृश्यद्युम्नाक थंय दोकोन सायडा वचुका पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा आणि आपास 12 दिवसाक वय युधिष्ठिर आनी द्रोणाचार्य मुखार सून येता ती आणि ह्या पंथा वय युधिष्ठिराले कोणी ना ती आणि 11 दिवस जाल्ले म्हणके 12 दिवस वय द्रोणाचार्य आपास युधिष्ठिराल रथ कुडकी करता ती तांगेले घोड्या मारता ती आणि तांगेले युधिष्ठिराल कवच कुडकी जाता युधिष्ठिर पडता रथारी आणि आत्ता दिसता की अर्जुन ना ह्या पंथाक असले की त्रिगर्त जनताक इतली दूर घेवन चमकली ती हजारो कटल्यान जना अर्जुनान येवच्या साथ दिना म्हणून मात 11 दिवस जाल्ले म्हणकेची लास्ट मिनिटान तू केन्ना युधिष्ठिरा बंदी करू वता ती खंयकी दोकून आपास सात्यकी येता आणि द्रोणाचार्य लोट लढाई करू सुरू करता आणि 12 दिवसाचे एंड ते सात्यकी लढाई करता असता आणि युधिष्ठिराल रक्षण करता तो 1 मिनिट वय द्रोणाचार्य सोडना ताका बंदी करच्या खातीर 12 दिवस वय तांकां सक्सेस मेळना म्हणून सांगता सो असेल एक परिस्थिती जाता आणि आपास तांणी कॅम्पा वताना तांकां अशें दिसता की हें कसन जालना भाव म्हणून दुर्योधनाक भारी दुःख जाता दुर्योधनाक कोप येता की कसं हे 2 दिवस जाल्ले द्रोणाचार्याक तू सांगिल्लें की अर्जुनाक हेकडे व्हेल्यार तू खंडीत ताका बंदी करतलो आनी हे सुशर्मान त्रिगर्त जना अर्जुना कशी तो घेवन चमकल मू जाल्यार तुका धरू जाय न्ही मू अशी पुरा तो द्रोणाचार्य उलयता आणि द्रोणाचार्यान म्हणटा पळय अशी असल एक उतर उलयता की द्रोणाचार्याला अपमान जाता म्हणटात पळय तशी उलयता आणि सांगता तू सांगिल्लें वचन तू क्षत्रिय जावन आस तू वचन आशिल्लें तू सांग तुका म्हाका गोत्त आसा की तुका पांडव जनाल खातीर प्रीती आसा म्हाका सिरको नाक तू म्हूण असल पुरा उतर दुर्योधन द्रोणाचार्य उलोवचे सुरू करतात के तेन्ना द्रोणाचार्याक कोप येता के आनी आपास प्रतिज्ञा घेतात के फाल्यां हांव खंडीत पांडव जनाले एक खंयचे होळ योद्धाक मारता आणि हांव फाल्यां चक्रव्यूह करता म्हूण सांगता के चक्रव्यूह केल्यार ते असल ते एक फॉर्मेशन युद्धाचें की ते चक्रव्यूहान तू त्या कोणाक पांडव जनाक मेगेल मुखार येवचें जायच ना अर्जुना मात्र गोत असते चक्रव्यूह करच्याक तो आज केल्या म्हणके तो सुशर्मना सांगता की द्रोणाचार्य तो आज कशी अर्जुनाक युद्धभूमींत कुरुक्षेत्रा विंगड जाग्यार घेवन चमकलेलो आणि ताका युधिष्ठिरा लाग येवचें सोणी तशी फाल्याक वय तू त्यांची कोरका म्हणून तो सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा सो ह्या प्रकारार ते 12 दिवस वेंड जाता आणि नेक्स्ट दिवस 13 दिवस जाता सो एक 7:52 जालेले आसा एक नेक्स्ट 10 मिनिट्सा खातीर हे 13 दिवसाचे विशय हे करून आयचे सत्संग कन्क्लूड करूया सो 13 दिवस अशी जाता म्हळ्यार आपास तांगेल प्लॅनिंग आलेकारी अर्जुनाक ते त्रिगर्त जन तांणी घेवन वता ती आणि द्रोणाचार्य आपास सिग्नल मेळटा की अर्जुन विंगड जाग्यार वचून पावलो म्हणून
अर्जुनान कितले ट्राय केल्यार हांगेल म्हणटात पळय नेवर एंडिंग जन ते त्रिगर्त जन मुखार येवन मरता आसता ती मुखार येवन मरता आसता ती जाल्यार ते अर्जुना ह्या सायड वचचे सोडनात तांणी सो त्या प्रकार अर्जुन तेकड गेले सुद्दां द्रोणाचार्य पास मेसेज येता की अर्जुनाक त्रिगर्त जन त्या सायडचे घेवन चमकली युद्धभूमी आतां क्लियर आसा म्हणून तेन्ना द्रोणाचार्य सिग्नल दितात की आतां चक्रव्यूह करता म्हणून पुरा जनान आनी तागेले पुरा सेनाचे अरेंजमेंट जाता पुरा जन रिग्रूप जाता ती हे पांडव जनांक गुत नाशिल्लें हें प्लॅनिंग एक्चुअली सडनली हे म्हणटात पळय ते आर्मीन तूं सामकी पुरा चेंजीस जावन हे चक्रव्यूहाच फॉर्मेशन जाता आणि ते हगोर ते चक्रव्यूह रुपारी युधिष्ठिरा मुख डायरेक्शन आयकता आसतात केतांनी युधिष्ठिर आनी भीम ते चक्रव्यूह पळोवन तांणी एकल्या एकल्या भितर उलोवन घेतात की म्हळ्यार तांकां गोत ना हे चक्रव्यूहा भितर कशें करचें म्हणून आनी युधिष्ठिरा दिसता की हाजी म्हाका कांय कोणाक कशें करूं जाय आसना अर्जुन कशी आपास त्या सायड आसा जाल्यार भीम सांगता युधिष्ठिर सांगता एक पंत हांव अर्जुनाले उलोवन बशिल्लो तेन्ना ताणें सांगिल्लें की चक्रव्यूहा विशय पळय हांव सुभद्राक सांगिल्लें म्हणून म्हळ्यार सुभद्रा विशय डिस्कस करतले की चक्रव्यूह म्हळ्यार कशें करचें म्हणून तेन्ना ते चक्रव्यूहा विशय उलयतना अभिमन्यू सुभद्रेल्या गर्भांत आशिल्लो आनी ताणें आयकलां तें म्हणून अर्जुनान म्हाका सांगिल्लें ताका अभिमन्यू आपया आमी अभिमन्यू गोत आसतलें म्हणून अभिमन्यू सांगले सुद्दां अभिमन्यू येतकय रथार बैसून अभिमन्यू सारथी सुमित्र म्हूण आशिल्लो अभिमन्यू सारथी सुमित्र म्हळ्यार दारुकाल पुतू दारुकू कृष्णाल सारथी सो कृष्णाल सारथी पुतू अभिमन्यू सारथी सो अभिमन्यू आनी सुमित्र येता ती आनी युधिष्ठिर तांकां सांगतकय ही परिस्थिती अशी आसा चक्रव्यूह जाल्लेलो आसा आतां खंडीत म्हाका तांणी बंदी करतली ती अभिमन्यू प्राय म्हळ्यार 16 वर्सांची मात्र 16 वर्साची प्राय कशें हें असल व्हड युद्धांत ताका इतलो व्हड मुख्य भूमी दिवची वें युधिष्ठिराकय मनांत नाशिल्लें आनी अभिमन्यू सांगता काय वय तुमी सांगिल्लें वय जाल्यार म्हाका चक्रव्यूहा भितर वचचें मात्र गोत आसा भायर कशी येवची म्हूण म्हाका गोत ना भितर घेवन शिरकल्यार म्हाका कांय करूं जायच ना म्हूण तो युधिष्ठिरा सांगता म्हळ्यार युधिष्ठिर मानता न्हू तागेलो तेन्ना भीम सांगता काय कांय भिवू नाका चेडा हांव तुगेलो मागशी आसतलो हांव नकुल सहदेव दृष्टिद्युम्न आमी पुरा तुगेलो मागशी आसता ती तूं खाली ते चक्रव्यूह ब्रेक करून भितर वच कुडकी करून आमी तुगेलो मागशी येता ती आनी मागशी आयली सुद्दां आमी तुगेलो ओट्टू भितर येता ती आनी तांकां कांय करूं जायच ना म्हूण तेन्ना अभिमन्यू त्या भीमान तशी सांगली सुद्दां अभिमन्यूक भारी एक विश्वास येता आनी तो सांगता काय तांगेल म्हळ्यार तागेल मानतांक पुरो सांगता काय हांव अशी लढाई करतलो तुमकां की म्हणटात पळय केन्ना ते सूर्य आसा ते दवळ ते अभिमन्यून कशी लढाई केलेली तांगेल मानताल तागेल परिवारा सेवेन तूं देवाल सेवेन तूं ते जन आयकतली ती म्हणटा म्हळ्यार ते एक क्षत्रीय भावना तो 16 वर्सांच मात्र जाल्यार तागेल तोंडा देखून असल पुरा उत्तर येता ती की खंयतरी ते दवळ ते सूर्य आसा पळय अभिमन्यून कशी लढाई केल्या म्हूण पुराजन म्हणजे हाजे विशय उलयतली ती तुमी येयात मेगेलो तूं हांव ते चक्रव्यूह भेतून भितर वता म्हणून सुमित्राक जाल्यार तागेल सारथी आसा पळय तो तागेल म्हळ्यार तागेल ओट्टू आशिल्लो तो सान देखून सुमित्र तो सांगता काय हें कोर नाका म्हाका डावट आसा हें भीम अर्जुन आनी आसत वय जाल्यार केन्ना आमकां तें चक्रव्यूह देखून भायर येवचें पडल्यार मेगेल लेकार तूं हें करचें सम न्ही म्हूण तेन्ना अभिमन्यू सुमित्राक हांसून सांगता काय हांव अर्जुनाल पुत्र अर्जुन कोण नर आनी अर्जुनाल मुख्य जावन आशिल्लो आशीर्वाद कोण कृष्ण नरनारायण हांव नरनारायणाल्या आशीर्वादान तूं आशिल्लो हांव व्यक्तित्व मेगेलें हें नरनारायणाला आशीर्वाद आसतना कौरव जनाक म्हाका कशें करूं जातलें कौरव सोड्या ती इंद्र आनी वायू वय आयल्यार हांव तांकां लढाई करता म्हणून अभिमन्यू सांगता काय नरनारायणाला आशीर्वाद आसतना कौरवाला हांव कशें भिवचें म्हणून आनी कौरवाल असल अभिमन्यूल असल उतर आयकतना भीमाक युधिष्ठिराक वे अशेल खुशी जाता की म्हळ्यार तांणी एक्सपेक्ट करनी की एक 16 वर्सां चल्लो अशी बिहेवियर करतलो म्हणून आनी ऑलरेडी अभिमन्यू म्हणटात पळय फेमस जाल्लो के 10 दिवस भितर म्हळ्यार एक्चुअली युद्ध सुरू जाताना अभिमन्यूल तें तशी कांय कोणाक गोत नाशिल्लें आनी तो 16 वर्सांचो म्हळ्यार कोणी ताका तितली सिरियसली वे घेयना तशली जाल्यार 10 दिवस भितर तो फेमस जाल्लो के युद्धांत ऑलरेडी अभिमन्यूल विशय थोडे जन उलोवचे सुरू करतात की कसं युद्ध करतो म्हणून हक्क डिफीट करचे भारी म्हळ्यार अनएक्सपेक्टेडली म्हणटात पळय न्यू किड ऑन द ब्लॉक म्हणटात पळय किंवा मुखार सोन व्हड युद्ध जातलो म्हणून
तसं पुरा न्यूज ऑलरेडी जाल्लेलें आनी अभिमन्यू ते चक्रव्यूह भितून भितर येवचो सूर करता. ह्या पास द्रोणाचार्यान एक्सपेक्ट करनी आशिल्लें की पांडव सायडा देखून कोणी चक्रव्यूह कुडकी करतली म्हूण आनी आपास ते कोणी नजे कोणी तागेले लढाई करता जाल्यार तांणी अभिमन्यू म्हणटात कोणी ताका सिरियसली घेना ती सुरेश शाली वतके शाली सांगता की हांव ताका राबयता तुमी पुराजेन चक्रव्यूह कंटिन्यू करता वचचें ती म्हूण शाल्याक 5 मिनिट भितरी अभिमन्यू डिफीट कोण सोडता पराजित कोण सोडता म्हूण नेक्स्ट कर्ण येतके कर्ण अंतर लेखनीची ताण लेखील की अभिमन्यू चेडू हक्क कसं नाही म्हणून 2 मिनिट भितर हांव मान सोडतलो म्हणून जाल्यार कर्णाल वय पुरा म्हणटात पळय बाण कुडकी जाता रथ कुडकी जाता के आनी कर्णाक वय मातशी येवका पडत म्हणटात पळय कर्णाल वय इतले बॅडली ताका पेट्ट जाता म्हळ्यार ताका हाताक पांयाक आनी पुरा पेट्ट जाता के आनी कर्ण म्हणटात पळय ताका चमकूचे कश्ट जाता के मागीर मात अभिमन्यू राब्ब नाका अभिमन्यू मुखार सिता वता के आनी द्रोणाचार्य येतात की पर्सनली अभिमन्यू हें करचें का जाल्यार ती द्रोणाचार्याक वय अभिमन्यू वट लढाई करू जायना म्हणटा ती आनी द्रोणाचार्य इतले सरप्रायज जातात काय की म्हळ्यार तांकां अशें दिसता काय की हांव अर्जुना लोटू लढाई करता असं म्हणून इतले एक 16 वर्सां चल्ल्यान तूं इतले एक युद्ध कला आसतलें म्हूण ताणें एक्सपेक्ट करनी आशिल्लें आनी तांकां म्हणटात पळय लढाई वय जातास काय आनी मना इतली खुश जातास काय द्रोणाचार्याक म्हणटात पळय तांगेले मुखार एक हास आसता के द्रोणाचार्याला सान चल्लो इतले लायक कोण लढाई करता आसवा म्हणून आनी ते लेखता 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 तांणी पराजित जातात के आनी अभिमन्यू मुखार के अश्वत्थामा येत के अश्वत्थामा वय डिफीट जात के आनी दुर्योधनाक म्हणटात पळय इतले कोप येत के हें पुरो कसंकी प्लॅनिंग करतो द्रोणाचार्य एवरी डे हें जातलें तें जातलें कसं आगेल प्लॅनिंग चलना म्हणून आनी दुर्योधन लेखता के आतां हांव हें अभिमन्यू मारून हें फिनिश करता म्हणून आनी अभिमन्यून एक्चुअली सांज तुकून दुर्योधना पर्सनली पळयनी आशिल्लें दुर्योधनान मुखार आयले सिता अभिमन्यू कशी कोप येता के होच न्हय व्यक्ती खंयच्या निमित्त हें युद्ध जाल्ला तागेले एक महत्वाकांक्षा आनी लोभा निमित्त हें कुरुक्षेत्रा युद्ध जाल्ला म्हूण ताका अशी कोप येता के अभिमन्यूक दुर्योधना पळोवन आनी धडाधड अशी बाण मारता म्हळ्यार तागेले रथ कुडकी जाता तागेले कवच कुडकी जातात घोडे पडटा ती आनी आत्ताच म्हणटात पण 4 जण उखोवन ताका स्ट्रेचरार घेवन वतात के म्हळ्यार दुर्योधनाक म्हळ्यार इतले बाकपेट्ट जाता के अभिमन्यूला ताका चमकुचे जायना म्हणटात पण तो युद्धभूमीर पडता के तो उठोवचे जायना ताका दुर्योधनाक 4 जण ताका उखोवन घेवन वतात के सो असल ते अश्वत्थामा युद्धा प्रदर्शन जाता दुःशासन येता थंय आनी दुःशासन आयले सिता अभिमन्यू सांगता के तुंची नवें द्रौपदी मातेले अपमान केलेलो राब तुका शिकयता म्हूण आनी ह्या पुरा जाता आसतना अभिमन्यून मातशी पळयनी की भीम अर्जुन येता आसत की म्हूण अशी जाल्लें आसता ते आमी विंगड दिवस डिस्कस करुया की जयद्रथान भीमाक नकुल सहदेव युधिष्ठिराक पुरा जना राबोवन दवरता तो चक्रव्यूहा भितर तांकां येवचें सोडना अभिमन्यू मात एकलो भितर आसता आनी अभिमन्यून भितर आयले सिता जाल्यार एकल्यान आसल्यार ताका कोणाक मॅच करचें जायना दुःशासन वय डिफीट जाता सो चक्रव्यूहा भितर आयल्यार वय कौरव जनाक कोणाक मारू जायना तो एकलोच भितरी चक्रव्यूहा भितरी पुरा जनान येवन एकल्यान ते क्षत्रिय रुलार एकल्यान युद्ध करचें 2 जणांनी एकल्यान उठलो युद्ध करचें ना आनी दुर्योधना दिसता काय की कसं ह्या द्रोणाचार्याल प्लॅनिंग आबा म्हणून आज जायना मुया म्हणून हांव लेकिन आज पुणी चक्रव्यूह सिद्धा युधिष्ठिरा धोरयत खंडीत हें कसं की जाता काल तर सांजवाड म्हणलें की चक्रव्यूह म्हळ्यार अशें आसा की ह्या पंथा युधिष्ठिरा कांय करचें जायना म्हणून आतां कसं करचें म्हणून तांणी पुरा जन द्रोणाचार्याला वतात के आनी तो सांगता काय कोपून दुर्योधन द्रोणाचार्य कसं तुमी हे अभिमन्यू तसले एक सांज 4 दाखवे तुमकां करू जायना म्हणून तेन्ना कर्ण मध्ये सांगता काय दुर्योधना तशी नाही म्हाका ह्या चमकूचे साथ दिनात आनी इतले म्हाका पेट्ट मारला की हांव ते एक ओट्टो सुका तुगेले खातीर म्हूण आसन जे हांव आज म्हगे कॅम्पा वचून रेस्ट घेत आशिल्लो म्हाका इतलो पेट्ट जाल्ला तो अशी सांगू नाका की अभिमन्यू खातीर म्हूण सांज सुमार ना तो म्हणून दुर्योधना द्रोणाचार्यान सांगची समची म्हणून की ताका युद्ध करचें ना कसं करचें म्हणून आमी द्रोणाचार्याला वचा म्हणून तेन्ना तांणी द्रोणाचार्याला वतात की तेन्ना द्रोणाचार्य सांगता की हांव तागेलो लढाई केल्ली मस्त वेळू तागेल आनी अर्जुनाल मध्ये कांय व्यत्यास ना डिफरन्स ना कांय तागेले विकनेस ना
इतले लायक युद्ध करता तो असल कसले वीक पॉइंट ना केलें की हांव ते वीक पॉइंटाचे एडवांटेज घेवं येता म्हणून खंयचें दिव्य अस्त्र यूज केल्यारी ताका गोत आसा अश्वत्थाम अभिमन्यू कसं कोरका म्हणून दुर्योधनाक भारी कोप येतके आनी ह्यांचे सोल्युशन मागीर कसलें सोल्युशन ना मेगेलें दुर्भाग्य की तुगेल तसं सेनापती म्हाका मेळ्ळा म्हणून दुर्योधन सांगता आणि द्रोणाचार्य म्हणतात पळय कळतं की हें दुर्योधनाल बुद्धी असल पुरा उतर उरलोचें आनी कितलेंय कसं केल्यार वय हो दुर्योधन शिव लयतलो म्हूण ताणें सांगलें की पळय तुगेले दोळ्या मुखारी आमी कितले ट्राय करता आसत हांव मात्र न्ही कर्ण पुरा जनान आमी लढाई केल्या अभिमन्यू वटू कांय जायना न्हय म्हूण तेन्ना कर्ण सांगता की द्रोणाचार्याक आमी तुमी सांगिल्लें पुरो आमकां कळ्ळें की अभिमन्यू अशें आसा अभिमन्यू तशें आसा आतां मुखारसून कसं करता तें डिसिजन घेयात आतां पुरा जन आतां आमी सिरकून पडलीं हें चक्रव्यूह वय जाल्यार हाजेंय कांय रिजल्ट येयनी कसं करचें म्हूण द्रोणाचार्य सांगतात की आमी क्षत्रिय रुल्स फॉलो करून केल्यार हांकां डिफीट करचें साध्य ना म्हूण हाजें कसं की कोरका पडटलें म्हूण आनी हें एक असल आतां डिसिजन घेता द्रोणाचार्य तेंची म्हणटात पळय हे द्रौपदीलें अपमान जालें सिता हे महाभारताचे विंगड दुखद घटना म्हळ्यार हीच म्हूण सांग येता आतां द्रोणाचार्यान कसं डिसिजन घेवचें तो सांगता की द्रोणाचार्य म्हळ्यार म्हणटात पूण हे युद्धाची भुमीन तूं द्रोणाचार्य तशें रॉंग डिसिजन घेतलें जन न्हय तांणी जाल्यार हे युद्धाचे स्थितीन तूं तांगेलें मन वय विचलीत जाता म्हूण सांग येता म्हूण सो हें मन विचलीत जावन कसं जातलें आतां 8 घंटे जाले सो हांव सेशन हांगा स्टॉप करता नेक्स्ट टायम आमी डिटेलान तूं अभिमन्यू कसं करतलो म्हूण तें आमी नेक्स्ट सेशनान डिस्कस करुया सो सेशन हांव हांगा राबयता तुमगेले कसं फीडबॅक कसं आसल्यार तुमी कॉमेंट सेक्शनाक घाली येता हांव आतां वायंड अप करता एक 5 मिनिटां खातीर रिकॉल करता आज आमी कसं डिस्कस केलेलें आमी स्टार्टिंगार भीष्म पितामह विशीं 2 विशय लेखले की तांणी कशी एक प्रकाराचें एक आयडियल एग्जाम्पल आशिल्लीं ती आनी भीष्म तांणी देवान कशें आमकां दाखयलें की कशें एक जीवन करूं येता आनी हें कशी जिवनाचें अंत वय कशी जाता म्हूण तें भीष्म पितामहान दाखयलें म्हूण तो आमी विशय पळयलो मागीर दोनूय विशय आमी पळयले म्हळ्यार हांगेलो द्रोणाचार्याला आमी पळयलें की कशी तांणी आतां भीष्म जातरी तांणी सेनापती जाता ती म्हूण तांणी सेनापती जाता ती आनी ते 11 दिवसाचे आनी 12 दिवसाचे विशय आमी पळयलो की कशी द्रोणाचार्य प्लॅनिंग करता ती की युधिष्ठिरान सेनापती जातरी तांणी एक वचन दिलेलें की युधिष्ठिरा तांणी बंदी करतलीं ती म्हूण ते कशी बंदी करतलीं ती तें मात ट्राय केलें जाल्यार हिची 2 दिवस पळयता आनी 1 दिवस अर्जुन लास्ट मिनिटा येवन धरता आनी दोनूय दिवस पळयतना सात्यक येवन धरता 11 दिवसूय 12 दिवसूय जायना आनी तिनूय दिवस पळयतना 13 दिवस तांणी लेखता की म्हगेलो एक फूल प्रूफ प्लॅन आसा म्हळ्यार आयच्या दिवसान तूं खंडीतची म्हणटात पळय युधिष्ठिरा बंदी करचेंची चक्रव्यूह म्हूण मात त्या दिवस चक्रव्यूह करतना अपास आउट ऑफ सिलेबस म्हणटात पळय द्रोणाचार्य खातीर कसं लेख न्ही तांणी हो अभिमन्यू येता पास मध्येन तूं आनी तो अभिमन्यू येवन एक 16 वर्साचो बालक अनएक्सपेक्टेडली म्हणटात पळय पुरा जना लोट लढाई करून हें करता म्हणटात पुरा जना पराजित करता आतां आमी ह्या परिस्थितींत आयलीं ती की कर्ण दुशासन दुर्योधन पुरा जन द्रोणाचार्याले आयलीं ती आनी अभिमन्यू कसं करचें हाका राबोवचें जायना मू आनी आत्तां नेक्स्ट सेशनांत आमी पळोवया की द्रोणाचार्य कसं डिसिजन घेतलीं ती आनी ते कसं डिसिजना निमित्त ते कसं एक भारी एक दुखद घटना जावची आसा महाभारताची आनी ते म्हणटात पळय ते अभिमन्यू तसले चार्ड आउट कसं जातलें आनी तो कशी तागेलें ते वीर योद्धा म्हूण तो अभिमन्यू दाखोवन दिता ते आमी नेक्स्ट सेशनांत डिटेल्ड डिस्कशन करुया सो आयची सेशन हांव हांगा एंड करता आमी देवाले प्रार्थना करुया की आमी पुरा जनान मेळून हें एक 45 मिनिट्स सत्संग केलेलें आसा देवाल्यान की आमी एक प्रितीच पात्र जावया म्हणून कसं उलयलेलें तूं कसं चूक केलेलें आसल्यार तुमी पुरा जनान क्षमापण दिवका तुमगेले पुरा जनाल कॉमेंट्सा खातीर धन्यवाद एक किंचित रूपार सेव कोर्स तसले भागी तुमी पुरा जन दिता आसा ती सो आमी नेक्स्ट सेशनान तूं अभिमन्यू कशी हँडल करता त्या सिच्युएशन म्हूण पळोवया भारी एक म्हणटात पळय
खंयचें एक तागेले ते वीर तागेले ते एक वीरता आनी ते शक्ती दाखोवची आसा पळय ते खंयचेय युद्धांत तूं एक 16 वर्सां बालकान दाखय न्ही, अनबिलिव्हेबल म्हणटात पळय, तशें ताणें एक फायट दिवचें आसा नेक्स्ट टायम आनी इतली पुरायजन ओट्टू मेळून लढाई करता ती, जाल्यार ही अभिमन्यू कशी लढाई करता ताची वर्णन आमी नेक्स्ट टायम पळोवया. सो हांव सेशन हांगार आपयतां. आमी पुरायजन देवाल्या प्रार्थना करुया की 3 पंथा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणू हे सेशन एंड जावचे पयलीं फुडें देवाल्या कलकलीन प्रार्थना करुया की देवा तुगेलो भक्ती करची भाग्य दिवं म्हणून. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण. पुराजनाक धन्यवाद आयच्या सेशना खातीर. नेक्स्ट टायम आमी कंटिन्यू करूया आनी द्रोणाचार्य कसन एक रोल आसा युद्धांत 13th डे 14th डे 15th डे ताचे विशीं आमी नेक्स्ट मुखार वयल्या सेशना डिस्कस करूया. हरे कृष्ण. धन्यवाद पुराजना. हरे कृष्ण.